स्पीकर सर, विदिन 50 meters ऑफ द बीच कितलेशेच वाईन स्टोर आहा आणि हे वाईन स्टोर जे आहा हे सगळे हे फुल बॉक्स ऑफ बियर, चिल्ड बियर तांकां दिता ट्युरिस्टांक. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, म्हाका हो एक तेणे रिप्लाय दिवचो की वेदर ही विल बॅन ऑल दीज वाईन स्टोर्स नॉट टू सेल बॉटल्ड बियर ओवर म्हणजे बॉटल बियर असो बॉटल असो त्यांनी कॅनान दिवनी कॅनान आणि ताका बिचार वचून पिवंक मेळचें ना. वेदर ही विल बॅन दीस. I am asking whether the Honorable Chief Minister, who is also the excise, this thing, he will ban bottles within 50 meters to sell all these wine stores. स्पीकर सर, आम्ही खरें म्हणजे मॅक्झिमम वाईन स्टोर्स जे आहा पळय न्ही ते परमिशन शेवटी एक एकदां सगळ्या लोकांचो इट इज अ बिझनेस आनी तशें ह्या वाईन स्टोर आनी बार बिझनेसान आमचे गोंयकार आसात. बट तो म्हणटा तो एक गजाल बरी आहा की ग्लास बॉटल दिवं नाका म्हणटा. ग्लास बॉटल दिवं नाका जाल्यार दुसरो कॅनान जी बियर मेळटा ती. बट स्पीकर सर, हांव हे एक्झामीन करता की बरेच जाण ते फक्त ग्लास बॉटलानूच बियरी पॅक करतात. ती तेजेर एक्झामीन करता आनी जर शक्य आसत जाल्यार निदान जे कोस्टल बेल्टाक जे आहा पळय न्ही वाईन शॉप जाल्यार ताचो आमी विचार करता.